डॅनियल बेलशाझार राजाची परब. चॅप्टर 5. बेलशाझार राजान आपल्या उंच कुलयेच्या मनशांक एक व्हडलें जेवण केलें. 1000 लोक त्या जेवणाक आसलो आनी तांचे मुखार तो सोरो पिवंक लागलो. सोरो चाखतना बेलशाझाराच्या मनांत अशें येवजलें. ताच्या बापायन नेबुकादनेझारान जेरुसलेमांतल्या देव मंदिराच्या गाबऱ्यांतलें भांगाराचीं आनी रुप्याचीं पात्रां हाडलोलीं. त्या पात्रांनी सोरो घालून आपल्या सरदारां, आपल्या पोतिनी आनी आपपोतिनी बरोबर आपूण तांतलें पियेतलो म्हूण ताणें चिंतलें. अशें आसता बेलशाझारान तीं पात्रां हाडूंक लायलीं. म्हणटच जेरुसलेमांतल्या देव मंदिराच्या गाबऱ्यांतलीं लुटलोलीं भांगाराचीं पात्रां हाडलीं आनी राजा, ताचे सरदार, ताच्यो पोतिनी आनी उपपोतिनी तातूंत सोरो घालून पियेलीं. तीं आपलो सोरो पियेलीं आनी आपल्या भांगाराच्या, रुप्याच्या, पितूळच्या, लोखंडाच्या, लांकडाच्या आनी फातराच्या देवांक तांणी वाखाणले. अवचितूच एका मनशाच्या हाताचीं बोटां दिश्टी पडलीं आनी दीपस्थाना फाटल्यान राजवाड्याच्या वंतीच्या चुन्यार बरोवंक लागलीं. बरयतालो तो हात राजाक दिश्टी पडटालो. भिरांतीन भरोन राजा धवसो जालो. ताचें पेंकोट घोळघोळूंक लागलें आनी ताच्यो दिंब्यो कडकडूंक लागल्यो. ताणें आड्डून पारक्यांक, काल्देकारांक आनी भूत काडप्यांक उलो मारलो आनी बाबिलोनियेच्या विद्वानांक राजान म्हणलें, जो मनीस हें बरोवप वाचीत आनी ताचो अर्थ म्हाका सांगीत, ताका हांव जांबल्या रायाल वस्त्रां न्हेसयतलों, ताच्या गळ्याक भांगाराची सळपळी घालतलों आनी तो म्हज्या राजाचो कारभार चलयतल्या तेंगांतलो एकलो जातलो. राजाचे विद्वान सगळे फुड्यांत आयले, पूण तांच्यान तें बरोवप वाचूंक न्हय म्हूण ताचो अर्थ राजाक सांगूंक जालें ना. सगळोच थरथरून बेलशाझार राजा अदिकूच धवसो जालो आनी ताचे कुलिवंत मनीसूय सगळेच घाबरले. राजाचो आनी ताच्या कुलिवंत मनशांचो आवाज आयकून राणी जेवण्या वसऱ्यांत आयली. राणयेन म्हणलें, महाराजा, तूं 1000 वर्सां जिवं, घाबरो नाका, न्हय म्हूण इतलो धवसो जावं नाका. पवित्र देवाचो आत्मो आसा तसलो एक मनीस तुज्या राज्यांत जियेता. तुज्या बापायच्या काळार देवांचे जानवाये सारकी ह्या मनशाक अक्कल, गिन्यान आनी जानवाय आसात म्हणून ताका पारकियांचो, गाडयांचो, काल्देकारांचो आनी भूत काडप्यांचो मुखेली केल्लो. ताचें नांव दानियल आनी राजान ताका बेलतेशाझार म्हूण नांव घाल्लें. दानियल असले अजापांचे बुदीन भरलेलो मनीस म्हणटोच आनी सपनांचो अर्थ दिवंक, तेच परी उमानी सुटावीन करूंक आनी कठीण प्रस्न फोडूंक दिवंक ताका इतली जानवाय आनी हुशारकाय आसात देखून ह्या दानियलाक आपोवंक धाड. सगळ्याचो अर्थ तो तुका सांगतलो. दानियलाक राजाच्या फुड्यांत हाडलो. राजान दानियलाक विचारलें, म्हजो बापूय राजा आसलो तेन्ना ताणें जुडासा थावन जुदेव निर्वासितां बरोबर हाडलोलो. दानियल नांवाचो तो तूं न्हू? देवांचो आत्मो तुजेर वसता म्हूण हांवें आयकलां आनी तुजी अक्कल, गिन्यान आनी अजापांची जाणवाय सगळ्यांक वळखून आयल्यांत म्हूण म्हाका खबर पावल्या. हें बरोवप वाचूंक आनी ताची समजणी म्हाका दिवंक विद्वानांक आनी पारक्यांक म्हजेशीं हाडले, पूण ताचो अर्थ उक्तापो करूंक तांचे लागीं घडलें ना. सपनांचो अर्थ सांगूंक आनी कठीण प्रस्न सुटावे करूंक तुज्यान जाता म्हूण म्हाका सांगलां. म्हणटच हें बरोवप वाचून ताचो अर्थ म्हाका सांगशी जाल्यार हांव तुका जांबलें रायाल वस्त्र न्हेसयतलों, तुज्या गळ्याक भांगाराची सरपळी घालून आनी म्हज्या राज्याचो कारभार चलयतल्यांतलो तूं एकलो जातलोय. तेन्ना दानियलान राजा मुखार उलोवन म्हणलें, तुजी देणी तुकांच दवर
आनी तुजी इनामां दुसऱ्यांक दी. म्हज्यान राजाक बरोवप वाचूंक जाता आनी ताचो अर्थूय फोडून दिवंक जाता. महाराजा, भोव त्या देवान तुज्या बापायक नेबुकदनेजाराक राजवटकी दिली आनी त्याच बरोबर व्हडपण, किर्ती आनी मोहिमा. ताणें ताका इतलो व्हड केलो की सगल्यो परजा, सगळीं राष्ट्रां आनी सर्व भासांचो लोक भिरांतीन ताचे मुखार कांपतालीं. आपणाक जाय तांकां तो जिवेशी मारतालो आनी जाय तांकां वांचयतालो. आपणाक जाय तांकां तो वयर काडटालो आनी जाय तांकां सोकला देंवयतालो. पूण ताचें काळीज गोरवान भरलें आनी ताचें मन उर्मोट्टें फुल्लें. तेन्ना देवान ताका ताच्या रायाल शिवासना वेलो निखलायलो आनी ताची मोहिमा काडून उडयली. मनशां समाजांतलो ताका भायर काडलो. ताची मोत आनी काळीज मोनजातीचें मोती आनी काळजा सारकी केली. तो जंगली गाडवां बरोबर जियेलो. बैलां परी तो तोंड खातालो. मोलबावेल्या दोवान ताची कूड सारकीच भिजलोली. तेन्ना फकत एकलोच भोव व्हरतो देव मनशां वयर राजवटकी चलयता म्हूण आनी आपणाक जाय तांकां राज दिता म्हूण ताका कळोन आयलें. पूण तुवें बेलशारान ताच्या पुतान हें सगळें जाणा जावनूय तुजें मन खालतें करूंक नाय. गोरवान भरोन तुवें सर्गींच्या धोनयाची पर्वा केली नाय. ताच्या मंदिरांतलीं पात्रां तुवें तुजे मुखार हाडलीं आनी त्या पात्रांनी सोरो घालून तुजे बरोबर ते तुजे सरदार, तुज्यो पोतिनी आनी तुज्यो उपपोतिनी तांतलें पियेलीं. ज्या देवांक नदोरना, आयकूंक येना आनी कांयच समजयना, तसल्या भांगाराच्या आनी रुप्याच्या, पितूळच्या आनी लोखंडाच्या, लांकडाच्या आनी फातरांच्या देवांक तुवें वाखाणल्यात. पूण जो तुजो खूद प्राण आपल्या हातांनी सांबाळटा आनी जाचे स्वाधीन तुजें सगळें वायट बरें आसा, त्या देवाक तुवें महिमा दिवंक नाय. ह्याच पासत हीं उतरां बरयल्यान तो हात ताणें धाडला. बरयल्लें आसा तें हें: मेने मेने, तेकेल आनी पाराजीन. ह्या उतरांचो अर्थ असो: मेने म्हणजे देवान तुजे राजवटकेचे दीस मेजल्यात आनी ती शेवटाक पावयल्या. तेकेल म्हणजे तुका तागडेंत घालून झोकला आनी तुजें वजन कमी पडलें. पारसीन म्हणजे तुजें राज दोशी करून मिदियानी आनी पारसी लोकांक दिलां. बेलशाजार राजाच्या हुकुमा प्रमाणें दानियेलाक रायाल जांबल्या वस्त्रांनी न्हेसयलो. ताच्या गळ्याक एक भांगाराची सरपोळी घाल्ली आनी राजाचो कारभार चलयतल्या तेगा जाणांतलो ताका एकलो केला म्हूण परगट केलें. तेच राती बेलशाजाराक काल्देकारांच्या राजाक जिवेशी मारलो. देवाचें उतर हें.